आमचे जीत भाईच्या नेतृत्वाखाला आमच्यो तुये गांवच्यो विद्यमान उपसरपंच सौ अनामिका मांद्रेकर ह्यो आयज मोगो पक्षान प्रवेश करतात. तशेंच आमच्या तुये गांवच्यो माजी उपसरपंच आणि विद्यमान पंच मार्गारेट लोबो आज मोगो पक्षान प्रवेश करतात. त्याचबरोबर आगरवाड्याचे माजी सरपंच आणि विद्यमान पंच श्री प्रमोद गांवकर हांगा उपस्थित असतात. ते आज जीत भाई आरोलकर हाच्या नेतृत्वाखाला मोगो पक्षान प्रवेश करतात. उदय कृष्णा मांद्रेकर हो तुये गांवचो माजी पंच आणि सोशल ॲक्टिव्हिस्ट. सुरुवात गेली 30 वर्सां तो पार्सेकर सरांच्या नेतृत्वाखाला त्यांनी बीजेपीचे काम केला. आज ते जीत आरोलकर ह्याच्या नेतृत्वाखाला ते मोगो पक्षान प्रवेश करतात. तसेच आमच्याकडे आगरवाडा चोपडेचे एक हांगा पंच विद्यमान पंच आणि सोशल ॲक्टिव्हिस्ट उपस्थित असतात, नितीन चोपडेकर. आज ते पक्षान प्रवेश करिनात, पण आपलो सपोर्ट एक्सटेंड करपाक ते मुद्दाम हांगा उपस्थित रावल्यात. ते आपल्या कार्यकर्त्यांक खूप व्हडलो मान दितात आणि कार्यकर्त्यांच्या संमतीनूच ते थोड्याच दिसांनी आमच्या ह्या पार्टीन प्रवेश करपाचे आसात. तुया गावचे आमचे मार्गारेट लोबो एक्स डेप्युटी सरपंच पंच, तसेच अनामिका उदय मांद्रेकर डेप्युटी सरपंच तुये गाव, उदय मांद्रेकर एक्स पंच, तसोच प्रमोद गांवकर एक्स सरपंच प्रेझेंट पंच आगरवाडे चोपडे पंचायत. तसोच सपोर्ट आपलो एक्सटेंड करपाक नितीन चोपडेकर हांगासर येयलेलो आसा. सगळ्यांक परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि वेलकम आमच्या मोगो पक्षान. सांगल्या प्रमाणे आमी प्रत्येक टायमार आमी पयलीं सांगला की दिसान दीस येता त्या वेळा काळान कोण खूब जाण आमकां प्रवेशूय करतले, जॉयनूय जातले आनी येता त्या विधानसभेन 2022 जी इलेक्शन्स आहा, इलेक्शन ये मेरेन म्हाका दिसता सगळे पंचायती आमच्या वांगडा आसतले आणि पंचायती वांगडा सगळे लोक बारीक सामान्य लोक कार्यकर्ते आमचे बारीक वोटरांकडे पावून आमकां खात्री आहा की आमची विजय ही निश्चित आहा. सो इतलेंच सांगूंक सोदता की जे आमचे आतां आयज कार्यकर्ते सगळे आसात जे वावरतात, जे बऱ्यापैकी काम करतात आणि प्रत्येक घराघरांनी पावलेले आसात. गेल्या 2 महिन्या पयलीं तुवें एक अनाउन्समेंट केलेली की आपण सगळे जर जॉब जर दिता जाल्यार आपण बीजेपीक सपोर्ट करता. अजून सांगता आनी 1 म्हयनो जाय जाल्यार घ्या. सीएमाक अजून आनी 1 म्हयनो दिता, नोव्हेंबर एंड मेरेन घ्या. तरी हांव जर तो नोव्हेंबर एंड मेरेन 10,000 जॉब घेता, हांव म्हाज्या स्टेटमेंटार अजूनय फर्म रावता. आणि लास्ट एक प्रश्न विचारता की हॉस्पिटल ऑलरेडी म्हणजे इनॉग्रेशन झालेले आसा, ताचेर तुजें कितें म्हणणें? इलेक्शन येयलां न्हू, सो इनॉग्रेशन आनी चालूच रावतली. डायलिसिस जे डिव्हिजन ओपन केलं थंय सध्या म्हशी आणि बैल थंय बसतात. तुमी वचा आनी शूट करा न्हू, ते चालू आहा की ना ते फक्त इलेक्शन स्टँड, फक्त इनॉग्रेशनाक करप आनी वचप, म्हणजे लोकांक सांगप आपूण स्टार्ट केलें म्हणून. एक्चुअल फॅक्ट पळयशी जाल्यार ते अजून पर्यंत स्टार्ट ना, फक्त रिबीन कट केल्या. ते हॉस्पिटल केन्ना जातले, कितें जातले देवाक खबर. गेली 5-6 वर्सां जालीं तशेंच पेंडींग पडलेले. आणि सगळीं जाणां आमी केन्ना कोणाक प्रवेश करताले आमी वाड्याकाराची परवानगी घेवन वयतले, म्हणून हांव अजून पर्यंत सपोर्ट करता सांगला सर तांकां स्पेशली आमच्या वाड्यार व्हरतले आणि आमचो फूल सपोर्ट. ते गांवच्या लोकांनी जर म्हाका म्हणाले जाल्यार फूल सपोर्ट बाईक आसतलो जाल्यार सर बाईक आमी सर तेन्नाच एंट्री करतलो.